आज सुवार्थेंत 2 पावटी जेजूचे म्हज्या नांवान म्हणलें उतर आयकूंक मेळ्ळें, तर आनी एक पावटी हाचे सरी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर म्हणलें उतर आमी आयकलें. एके रितीन पळयल्यार ताच्या नांवान वा ताचे खातीर म्हणलीं उतरां जेजूच्या एका शिसाचें वा सुवार्ता परगटणाराचें वा ताच्या हर एका पाटलावदाराचें ध्येय वाक्य जावंक जाय. ताच्या नांवान आनी ताचे खातीर खंयचे मिसावी करूंक सलीस न्हय. ताच्या नांवान आनी ताचे खातीर कितेंय मौन आसलें करूंक जायना. ताच्या नांवान आनी ताचे खातीर कसलेंय करच्या मिसावांत ताची मोर आनी ताची मूर आसूंक जाय. नातर तसलें मिसांव बाळवना वा ताचे विरोध करचे मिसांव जाता. जेजूच्या नांवान आनी जेजू खातीर करच्या मिसावांत जेजूचो गूंड अनुभव आसची गरज आनी हे दिशेन जेजू कितें आशेता वा जेजूचो मनोभाव आनी चिंतप कितें तें पारखुचें प्रमुख जाता. देखून असल्या मिसावांत मसर करप, आडपाय दिवप, जळप, अपप्रचार करप फायद्याचें जायना. जेजूच्या नांवान आनी जेजू खातीर मिसांव करतल्याक आदार दिवंक जेजू उलो दिता आनी तशें केल्ल्याचो प्रतिफळी वर्तो म्हणून सांगून दिता. अशें जेजूचें मिसांव करतल्या मदें एके रितीचो ताळमेळ आसूंक जाय. शिवाय एकामेका विरोधपण दाखयल्ल्यांत जेजूकच विरोधपण जावची साध्यताय चड. पवित्र सभेंतच जेजूच्या नांवान मिसांव करतल्यांची विविधताय सांगची न्हय. जेजू खातीर वावर करतल्यांची संख्या अपार, ताच्या आपोवण्याक पाळो दिल्ली सबार. जेजूच्या नांवान आनी ताचे खातीर चलचो वावर लेखमीत नासलोलो. ह्या वावराची कोलपां काडच्या बदलाक एकामेका सोसून व्हरच्यांत, सुदर्शुंच्यान, सांबाळून व्हरच्यांत, सहकार दिवच्यांत, तो वावर मानून घेवच्यांत आनी एकामेका धनात्मक अभिप्राय वा पॉझिटिव्ह एटिट्यूड रुता करच्यांत जेजूचें मिसांव फळादिकी जाता आनी ताचें इनामूय बाळता.